Welcome to Garden of Glory. In Ephesians chapter 4, verse 1 to 16, Paul urges us to live worthy of our calling, to walk in humility, gentleness, patience, and love. We are one body, united by one Spirit, one Lord, and one faith. Christ Himself gives gifts to His people so that the body of Christ may grow in unity and maturity. एफेसकारांक पत्र वेसवर 4 वळी 1 ते 16. शिडकावणी आनी भूत. एकचार सांबाळूंक पावलो उलो करता. पवित्र सोबा जेजूची कूड तो तिचे मोस्तोक. त्या पासत हांव सोम्याच्या एकवटांत आतां बोंदकोणींत पडलोलो. तुमचे लागीं ओराथून मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सोदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. देवाच्या आत्म्यान तुमचे मदें एकवट रुचून हाडला. तर आतां तुमकां एकठांय दवरता ती शांती सांबाळूंक जाता तितलें करात. तुमी सगळीं एकूच कूड घोडटात. सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. तशेंच तुमच्या आपोवण्यांक एकूच भरवासो आसा. आमचो सुमी एकलोच, एकूच आमचो भावार. एक आमचें पवित्र स्नान. देवूय एकलोच. सोगटा सर्वांचेर अधिकार चलयता तो. सोगटा सगळ्या उद्देशी आपलें काम करीत आसा तो. आनी सोगटा सर्वांसोवें ठिकाण करून आसा तो. आमा सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या मापान आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत ओरगूण दिल्लो आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, उंच चडून वेचे वेळी आपणा बराबर ताणें जायत्यांक कैदी करून व्हेली. मनशांक देणी वांटून दिली. तर तो उंच चडलो हाची समजणी कितें? ताचो अर्थ असो: तो पयलो सोकला म्हणजे आमचे पृथ्वीर देंवून आयलो. जो सोकला देंवून आयलो आनी मागीर वयर चडून गेलो तोच. सगळे सृश्टींत ताचो अधिकार. दिश्टी पडचे खातीर देवान ताका सगळ्या रचना वयर उबारलो. ताणेंच मनशांक हे ओरगूण दिल्यात. थोड्यांक धर्मदूत केल्यात. कोणाक देवाचो संदेश घेवन तो कळीत करूंक प्रवादी केल्यात. कांय जाणांक शुभ वर्तमान परगोट करूंक धाडल्यात. थोड्यांक सोबेचे गवळी जावंक आनी भावार्थाची शिकवण दिवंक विंचून काडल्यात. ह्या ओरगुणांचो शेवट म्हळ्यार हो: भक्तांक देवाचे सेवेक तयार करूंक आनी अशें क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें अखरेक आमी सगळीं देवाच्या पुताचेर भावार ठेवलोलीं आनी ताची पदवी अणभवूंक पावलोलीं मनशां सारकींच एक जातोल्या. आनी क्रिस्ताचे परिपूर्णतायेन अदीक वाडोन आमीच ताचे परिपूर्णतायेच्या मापाक वाडलोलीं मनशां जावंक पावतोल्या. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची ना. फोटकिरी मनशां हेरांकूय त्याच फोटींच्या मार्गार ओडून व्हरूंक आपली नाड बुद्धीची शिकवण घेवन येतोलीं. पूण आमी तसले शिकवणेच्या ल्हारांचेर लोटोन वेचिना आनी कसल्याय वाऱ्याचे फुंकीन आमी हालची धोलची ना. परतेंच जाल्यार
मोगान स्वताची वाट धरून क्रिस्ताचो आकार पुर्तीपणी घेयसर सगळ्या वायटांनी आमी वाडोत वेतोल्या. पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो हे कुडीचे मस्तक. तोच आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपापल्या जाग्यार घालून चलोयता आनी एकामेकाक एकवटावन धरता. अशें एक एक सांदो आपापलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडोयता. हे परी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. Paul paints a picture of the church as one body with many parts. We are called to live in unity, not uniformity, but spirit-led harmony. There is one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all. Christ has given different gifts: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, to equip His people for works of service. As we grow together, we become mature, no longer tossed by false teachings, but speaking the truth in love, and growing into Christ, who is the head of the body. From Him, the whole body is joined and built up in love. Let us pray. Lord, thank you for calling us into one body in Christ. Help us to walk in humility, patience, and love. Unite us by your Spirit and help us to use our gifts to build up the church. May we grow in maturity and reflect Christ our head. In His holy name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.